भुरग्यांचो एक प्रोत्साहन वाडोवपा खातीर हो एक प्रयत्न. इतलेंच न्ही, ह्या हातूंतल्यान जेन्ना आमी तांकां भुरग्यांक ही वस्तू करपा लायता तेन्ना तांचे भितर तांची जी कला आसा ती आमकां कळून येता. एकदा कला तांची कळून आयली त्या भुरग्यांक फुडें बाबा आपल्यालो वेवसाय म्हणून ह्यो गोश्टी तांणी करून विक्री करून आपल्याले पोट भरपाचो एक प्रयत्न करूंक शकतात. दुसरें आमी पळयलां ह्या भुरग्यांक खातीर तांचे फायन मोटर्स, तांचें कॉन्सन्ट्रेशन ह्यो गोश्टी ज्यो आमकां भुरग्यां भितर त्यो डेवलप जाल्ल्यो जाय त्यो हातूंतल्यान आमी करतात तेन्ना भुरग्यांक आमी ह्यो वस्तू करपाक लायतात. आनी तिसरें एक आर्थीक मदत म्हणून जो मार्जीन जो प्रॉफीट तांकां मेळटा ह्या वस्तूंतल्यान ते आमी त्या भुरग्यांच्या एकावंटा भितर आमी ते घालतात. तितलेंच तांच्या आवय बापाक एक समाधान जाता की हय बाबा आपलो भुरगो फक्त दिव्यांगूच म्हणून तो थोडो तरी आमचे खातीर कितें तरी मदत करता पयशाचे दृश्टीन. तर अशे तरेचे हो उपक्रम आमी दर वर्सा करतात. फर्स्ट टायम पयल्याच वेळार आमकां हो जागो दिला ताजे खातीर हांव मना पासून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी तर प्रत्येक अशा समाज कार्याक हांव तांकां सदांच पळयता की त्या उपस्थित आपले दाखयता. अशें कांय न्ही, एक फोनाचेर ते आयिल्ले आसा तांचे खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाकी सगळं हांगा मंडळी आज लोकविश्वास प्रतिष्ठान मेन ब्रँच फोण्या आणि ते शिवाय होंडा, मोले, केपें, काणकोण, माशेल 5 ठिकाणी ज्या ठिकाणी आमच्या दिव्यांग भुरग्यां खातीर कांयच सोयी नाशिल्ल्यो अशा ठिकाणी सुद्दां आमचे संस्थेन थंय भुरग्यां खातीर सोयी केल्या. शाळा उगडल्यात, शिक्षण दिवपाची वेवस्था केल्या. तर होंडा ब्रँच आणि फोंडा हांचे संयुक्त विद्यमान आज हांगा आमची भुरगीं कितें पर्यंत करूं शकता. स्पेशल भुरगीं, दिव्यांग भुरगीं जी आज समाजा पासून वेगळी आसा पूण तांचें एक समाजात स्थान निर्माण जावचें म्हणून हे वेगवेगळे प्रोजेक्ट राबयले वता दर वर्सा. आनी हातूंतल्यान फक्त तांचे मिनींगफूल वर्क आसता की जो आमी आतां प्रॉडक्ट तांचे कडल्यान तयार करून घेता आनी तो मागीर बाजारांत विकून तातूंतल्यान जो सेल येता, सेलाचो जो फायदो आसा तो आमी भुरग्यांकूच वाडटा. म्हणजे खंयच्याय परिस्थितीन ही भुरगीं घरा खातीर वजन किंवा घरा खातीर हें न जाता एक तांकां आधार असो जाता घरान. अशें ह्या भुरग्यांनी तयार केल्या प्रॉडक्ट्साचो दिवचले आज फर्स्ट टायम आमचो सेल आमी किंवा स्टॉल घातिल्लो आसा. आनी हाज्या खातीर आमकां महत्वाची व्यक्ती म्हणजे शेटयेकर मेळिल्ली आसा. आमचे जे स्पेशल भुरगे आसा, दिव्यांग भुरगे आसा तांच्या खातीर जेन्ना कितेंय प्रोग्राम आसता ते एक मनान दुसरोच एक न्ही एक आनंदय आसता आनी खंतय आसता. अशे दोनूय गोश्टी मनांत आसता. आनी त्यामुळे ह्या भुरग्यांक केन्ना डिले जावचें ना. आमच्या बिचोलेन सुद्दां आमची जी शाळा आसा स्पेशल आसा ती भुरगीं सुद्दां खूब बरें काम करता, अशेंच करता. आमचे जर पळयल्यार गोंय गव्हर्मेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे सोशल वेलफेअर म्हणजे सुभाष शिरोडकर पर्पल फेस्ट म्हणून लास्ट 2 वर्सां पयल्या वर्सा आमी नॅशनल लेवल केलें, आतां इंटरनॅशनल. म्हणजे कशें दिव्यांग भुरग्यांक आमी सदांच आदर हें दिता. ह्या प्लॅटफॉर्मा मार्फत हांव इतकेच रिक्वेस्ट करता आमच्या सगळ्या बिचोलकारांक की तुमी एकदां तरी हांगा तांच्या स्टॉलार येवन विजीट करा आनी जाता जाल्यार हे तांचे प्रॉडक्ट घेयात. आनी ती सुरू करता, हांवूच सुरू करता हे प्रॉडक्ट घेवपाक, पण तुमी घेयात. कित्याक हो जो तांकां जें कितें प्रॉफीट मेळटलें हे ते लोकविश्वास प्रतिश्ठान तांच्या डे केअर सेंटराक डायरेक्ट वतलें. सो आमी इनडायरेक्टली आमी त्या भुरग्यांक तांची उर्बा वाडयतले आनी ही उर्बा वाडोवपाची गरज आसा. सो त्या भुरग्यांक दिसूं जाय की बाबा आमी कितें तरी करूं शकता. नाजाल्यार सदांच तेंच्या कडेन पळय ती भुरगीं अशी स्पेशल आसा ती सांगूं शकना, पण तांच्या मनात खंय तरी दुख्खां आसतलें की आमी कोणाचेर तरी डिपेंडंट आसा. हो तांचो फियर काडच्या खातीर हे तांच्यांनी सगळो उपक्रम जो केला हांव हेडमास्टर सगळे मॅनेजमेंट तांचे मना पासून धन्यवाद करता. आतां फक्त रावली ती तुमी लोकांनी सपोर्ट करपाची. आनी म्हाका खबर आसा आमचे बिचोलचे लोक बऱ्या काजा खातीर केन्नाय सपोर्ट करता, केन्ना ते ओपनली सपोर्ट करता, केन्नाय म्हणजे पड्ड्या फाटल्यान सपोर्ट करतले नक्कीच.